2002 म्हणजे लास्ट निवडणूक आम्ही जे जिंकले हांगासर ती 2002 त्या वेळार तर आम्ही लास्ट निवडणूक मडगांवान जिंकले आणि 2005 त्यानंतर दिगंबर बाप्पामध्ये पार्टी सोडून गेले आणि त्यानंतर आम्ही एकदा थंय जिंकूना आणि त्यामुळे ह्या वेळाचेर आम्ही ठरयल्लें आसा की लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तान सकयलपर्यंत बांदावळ करपाक जाय ऑर्गनायझेशनची सकयल बुथा पर्यंत. पण म्हाका पूर्ण खात्री आसा 2027 निवडणूक भारतीय जनता पार्टी कमळाच्या चिन्हाचेर येणारी विधानसभा निवडणूक ही भारतीय जनता पार्टी 100% मडगांव मतदारसंघात जिंकतली इतलो म्हाका विश्वास आसा. केप्यां मतदारसंघा भितर आमी सामके सगळ्यांक दिसतालें आमी जिंकतले म्हणून, पण लास्ट मिनीट आमी त्या मतदारसंघा भितर आले. पण ह्या वेळाचेर पंचायत निवडणुकी भितर बाबूचे समर्थन किंवा भारतीय जनता पार्टीचे समर्थक उमेदवार जे आशिल्ले त्या मतदारसंघा भितर जिखून आयले. त्यामुळे जो आमदार स्वताचो भावाक सुद्दां निवडून हाडपाक शकलो त्याचोच अर्थ की ताका म्हाका दिसता की ह्या 2022 लॉटरी लागलेल्या भशेनूच लागली ती. आमी अशी ती नॉट मिशन सालसेत या आमी तो आमचो चुकीचो व्हड मिशन सालसेत अशें न्ही तें त्या एखाद्या मतदारसंघा भितर एखादो लिडर मेळपाक जाय. कारण बेजिकली वेळ्ळी मतदारसंघा भितर मॅक्झिमम आमचे मायनॉरिटी वोटींग आसा आणि त्यामुळे थंय एखादो मायनॉरिटी लिडर जर कोण फुडें सरता आसत जाल्यार ताका सपोर्ट करप आणि त्या हाच्या पर्यंत कारण ताकाय तितलीच धडपड आसूं जाय. ज्या तरेन सावय रॉड्रिगीस त्या हातूंतल्यान काम करता ताका एक धडपड आसा त्यामुळे त्या धडपडीच्या आदार ताका समर्थन करपाक जाय. बरें काम जर सुरवाती पासून केलें जाल्यार लोकूय एकदां फाटल्यान उबे रावले आसत जाल्यार कदाचित ते मतदारसंघात जिखपाक शकता. नावेली आमकां जिखूं जाय हें आमी 6 म्हयन्या पयलीं प्लॅन करताले आनी आमी जिखले.